मुरगांव नगरपालिकेच्या वॉर्ड नंबर 3 वाठारात नितळसाण राखपाची मोहीम आदी सावनूच चालीक लायिल्ली आसा। मात थोड्या वाठारांतले थळावे कोयर खंयच्या खंय उडोवन सगळ्या वाठारांत हळशीक पातळयतात। देखून अशा पद्दतीन खंयच्या कोयर उडयलो जाल्यार दंड भरचो पडटलो अशी खर शिटकावणी नगरसेवक विनोद किनलेकारान दिली। देखून थळाव्यांनी कोयर घराच्या कंपाऊंडातूच दवरचो। नगरपालिकेच्यो गाडयो हो कोयर वेळचे वेळार येवन व्हरतले, मात रस्त्याच्या कुशीक उडोवन डंपिंग ग्राउंड तयार करचे न्हय अशी विनवणी ह्या वेळार नगरसेवक विनोदान केली। क्लियर कट मेसेज हा की वॉर्ड क्लिननेसाक म्युनिसिपालिटी सज्ज आहा, करता काम सगळें व्यवस्थित, साफसफाईचो टायम टू टायम जाता। ही मेसेज आमी पास केल्ली की ज्याच्या घरान कचरो आहा तेणी आपल्या कंपाऊंडानूच दवरचो। तो म्युनिसिपालिटी सुपरवायझराक इन्फॉर्म करून तो पद्धतशीर काडटले। पूण काही लोक फॉलो करता, काही लोकांनी आमकां कॉल सुद्दां केले की कचरो आपलो भायर दवरना, कंपाऊंडान दवरला, तो मातसो व्हर। सो आय एप्रिशिएट करता तांकां की तेंच्यांनी आमकां फोन करून सांगलें की कचरो व्हर म्हणून। सो आमी तो टायम पद्धतशीर व्हरता आनी हेला काही लोकांचें आतां उरला, कारण म्युनिसिपालिटी आमचे वास्को दामोदर सप्ताह भजना आसल्या कारणान गाडये सगळे लेबर सगळे बिजी आहा। सो दीस इज अंडरस्टँडिंग। पूण काही लोक कचरो भायर दवरला, ते बी आमचे बरे समाजांतले लोक, हांकां क्लियर कट मेसेज पावल्ली की कचरो उडोवं नाका। हांव कितें म्हणटा, आयज देश आमचो स्वच्छ भारत अभियानाच्या रस्त्यार आहा वयता जाल्यार खंय तरी आमकां ह्यो फॉलो करपाची गरज आहा। जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यो मेसेज क्लियर कट दिता अख्ख्या देशाक की स्वच्छ भारत फॉलो करा म्हणून, आयज देश खंय पावला, क्लिननेस, नीट एंड क्लिननेस, हायजीन दवरपाची गरज आहा। पूण आमचे काही लोक आयकना समाजात, परत भायर उडयता। आमी खूब जाण आतां कितें हेजेर खूब प्रयत्न केल्लो क्लीन दवरपाक, काही लोक फॉलो करना, ताका काय उपाय ना। आतां शिकलेले लोक फॉलो करना जाल्यार म्हाका दिसता जे शिकोंक नासलेले तांकां कितें म्हणपाचें। आयज खंय तरी शिकोंक नासलेलो मनीस कचरो काडटा समाजांतलो आनी शिकलेले मनीस घाण करता, हे एग्जाम्पल आमी आयज पळोवंक मेळटा आमकां। हे खंय तरी लोकांनी हेचेर जागृताय घेवपाची आहा, कारण तूं क्लीन रावल्यार हांव क्लीन रावतलो, तो क्लीन रावतलो, असो समाज क्लिननेस रावता आनी बरें सुंदर प्रदेश असो दिसपाक पळोवपाक आमकां बरो दिसतलो आमचो गोंय। पूण आयज खंय तरी गोंय लिट्रीन आनी कचरो रस्त्यार उडोवन खंय तरी घाण अशी दिसता, अशें दृश्य पळोवन तरी आमचो वॉर्ड नंबर 23 ह्यो म्हाका दिसता आमी टायम टू टायम आमचे सुपरवायझर म्युनिसिपालिटी श्रीकांत म्हणा, तुमी बाबुरी म्हणा, तो म्युनिसिपालिटीचो आमचो बाबा तो आमचो म्युनिसिपालिटीचो, हे सगळे टायम टू टायम आमकां हेल्प करता, क्लिननेसाक गाडये धाडटा, सगळे व्यवस्थीत करता। पूण सगळ्या टायमार गाडी तुका इमर्जन्सी मेळटली अशें नसता। काही कारणान गाडी मेळोंक शकना, काही कारणान गाडी मेळोंक पूण हेच्या खातीर आमी कितें म्हणटा, कचरो आहा तो तुमच्या कंपाऊंडान दवरा, कंपाऊंडान सायडीक दवरा, आमी व्हरता तो। काही लोक आयकता, एग्री करता आनी कॉपरेटीव आहा, पूण काही लोक समजना। हांव तुमचे विनवणी करता की प्लीज कचरो आपल्या दारा भायर दवरूं नाका, आपल्या कंपाऊंडान दवरा, कारण भायर दवरल्या कारणान लोक आपलो कचरो दुसरो उडोवन थंय रास जाता, थंय मार भलतो मागीर डंपिंग यार्ड जाता, डंपिंग प्लेस जाता थंय, अशें जाल्लेलें आसा। कोणी कचरो भायर इतलो उडयल्लो तो इतलो जालो। सो म्हाका काडपाक सांग, तुमी कशें काडटले। सो तुमी खंय तरी जागृताय जावपाची गरज आहा।